चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशन. हांगा प्रॉफिट हो फायदो करपाचो होच आमच्या कंपनीचो हेतू. ती कंपनी म्हाका वाडोवंक आनी चोडोवंक जाय. होच जे काम आनी आख्खे पगार दिवपाक पयशे झाडाक पिकनात. स्पर्धा असता तेन्ना सगळेच स्पर्ध्यान पयले येनात. एक रेस धांवतात सगळेच पयले दुसरे येनात. थोडे पाटी असतात. पूण जरी तो त्या पाटी हात ते नान जाल्यार पयलो आनी दुसरो येवचो ना. दोगांच्यान एकाच्यान रेस धांवंक जायना न्ही. गोंयच्या दुर्यान शेरकारान कोटीच्यो कोटी गेल्यो मातोवी. मायकार हॉटेलां बांदून रस्त्यार दोन देखो खुर्ची एका नासतेले. कोण गोंयकार पुर्तुगेज पासपोर्ट करून लाखाचे भाग मोडटाय रीण. तेच रीण गोंयचे जोडले घालून तोंडा गरीब मोदी. बेगिसान पावतलोय गोंयच्या साहेबाचे मोजोनी. तियात्री आमकां कितें तरी बरें शिकयता आनी आमच्या जिविताचो लायफ टायम एवॉर्ड म्हणजे बऱ्या करण्याचो एक भाशेन हिशोब आमी एक दिसते दिवचो. म्हणटकूच एक तियात्र आहा न्हू, तियात्रीस आहा न्हू, तो आमकां जाय तें शिकयता. फकत ताचें नांव काडलां म्हणून बट आयचो सुडावो पळय आहा न्हू, ह्या एका सुर जाता लायफ टायम एवॉर्ड. म्हणजे आमच्या जिवितान कितें बरें आमी करता, एक तियात्रिसाचें बरें कांतार कितें घेता वयता आमी एकदम बरी जावंक येता.